20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्तान म्हायती दिवच्या पयलीं आप पक्षान 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर करून बाजी मारली। वेंचणुकेच्या घोषणे उपरांत आयतारा भाजपान 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली। ह्या फाटभुंयेर आतां आप मेकळेपणान एकलेच लढो दिवपाचें निश्चित जाला। पूण आतां मुखेल प्रश्न निर्माण जाला तो गोंयच्या महागठबंधनाची उमेदवारी वळेरी जाहीर केन्ना जातली पळयात। 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्तान म्हायती दिवच्या पयलीं आप पक्षान 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर करून बाजी मारली। वेंचणुकेच्या घोषणे उपरांत आयतारा भाजपान 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली। ह्या फाटभुंयेर आतां आप मेकळेपणान अलायन्साचो तेंको नासतना ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवपाचें निश्चित जाला। त्या उपरांत प्रस्न येता तो भाजपा आनी मगो पक्षाच्या युतीचो। मोगो पक्षाक भाजपान कांय सिटां राखीव दवरल्या ताची घोषणा आतां मोगो पक्षानच करची पडटली। ह्या फावटी आतां सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार विरोधी पक्ष फुडारी तांच्यांनी ढोल बडयत आपले प्रचार नेटान चलयल्या खरे, पूण अजून मेरेन उमेदवारांची वळेरी मात जाहीर करूंक ना। अलायन्स आघाडी, ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स अश्यो खुबश्यो गजाली विरोधकां मदीं शिजत आसा। काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान भाजपाच्या उमेदवारा उपरांत तांची वळेरी जाहीर करतले म्हणून सांगिल्ले। आता भाजपान आपली वळेरी जाहीर केली, पूण काँग्रेसीक म्हुर्त केन्ना हाजेर सगळ्यांचेच दोळे आसा। काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपीची आघाडी जमा जाल्ल्यात आसा अशें तांचेच फुडारी सांगताले, पूण हाजी खरी परिस्थिती कितें हें कोणाकच खबर ना। गोवा फॉरवर्डान आपली उमेदवारी जाहीर करूंक ना खरी, पूण आपल्या उमेदवारांचो नेटान प्रचार करतना मुखार आयला। पूण आतां गोंयकारांक प्रस्न सतायता तो आनी कितलो तेंप सगळेच जाण ढोपरांक भाशींक बांदून रावल्या खरे, पूण न्हवरो कोण हें मात कोणाकच खबर ना। स्वता गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी, काँग्रेस पार्टीन अलायन्साच्या माध्यमांतल्यान लेगीत हाची घोषणा दिवंक ना। ही कसली चाल, हें कसले नवे खतखते। मजगती सत्तेत आशिल्ली भाजपा विरोधी पक्षाच्या सदांच एक पावल फुडें आसता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। विरोधी पक्ष दर खेपे फाटीं कशे पडटा हो एक मुखेल प्रस्न। हे सगळे कोणाची तरी वाट पळयता। वेंचणूक जाहीर जाली तरी अशें कित्याक? भाजपानय उमेदवार जाहीर केले। विरोधी आनी कितले दीस धुकलपाचें राजकारण खेळटले। फाल्यां सावन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक सुरवात जातली। आता ह्या सगळ्या फाटभुंयेर भाजपाक टक्कर दिवपाक विरोधी पक्ष फुडारी कितले यशस्वी थारतले? गोंयकारा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी एकठांय आयले आसले तरी पूण प्रत्यक्षात मनांतल्यान ते एकठांय ना हें सदांच दिसून आयला। तांची ही काळजाच्या खोलायेन नाशिल्ली एकी भाजपाक हारायतली। विरोधी पक्ष प्रिलिम्साकच हारता जाल्यार फायनल परीक्षेत कितें करतली? बॅटिंग कशी जातली? काय फकत विरोधी पक्ष बॉलिंगूच करीत रावतले? आताच अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत कितें? आता वेळ मेळटा विरोधकांक लोकांची मनां जिखून मतां मेळोवपाचे। तेन्ना अशें जाल्यार हे महागठबंधन फकत कोणाक आनी कित्याक? भाजपान आयतारा पयल्या टप्प्यातली जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक वळेरी जाहीर केल्या खरी, पूण तांच्या भितर लेगीत हेर मतदारसंघा खातीर बरीच घुसपागोंदळ आनी खर सर्त चल्ल्या, तशेंच पक्षाचेरय ताण लेगीत आसा। आता ह्या वेंचणुकेची मुखेल सुत्रां भाजपाचो गोंयचो अध्यक्ष दामू नायका कडेन आसा। ताच्या नेतृत्वा खाला जावपी ही पयलीच वेंचणूक। ह्याच वेंचणुकेंतल्यान दामूची खरी परीक्षा सुरू जाता। अध्यक्ष दामूक सगळ्या फुडाऱ्यांक एकठांय घेवन मुखार व्हरपाचें सध्या व्हडलें काम आसा। आता भाजपाच्याच ह्याच निकालाचेर फुडें येवपी वेंचणुकेचो लेगीत भार कसो कितें आसतलो हाची म्हायती मेळटली। भाजपाची वळेरी जाहीर जाल्ल्यान आतांच बोवाळ सुरू जाला। भाजपान कुर्टी खांडेपार आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान मोगोवपाक बेजार जाल्यात। आदीं सावन कुर्टी खांडेपार वाठारांत मोगोवपाचोच बालोकिल्लो आशिल्लो, पूण आतां भाजपाच्या ह्या पावलाचेर मोगोवपान स्वतंत्र वेंचणूक लडोवपाची तयारी दाखयल्या। आता प्रस्न उप्रासता तो आमदार रेजिनाल्ड आंतोनियो चंद्रकांत शेटये हांचे कितें जातले हे पळय सारकें आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आहा की इंडिपेंडंट सीट घालून आमी जिखयतले। आमच्या मोगोचेर प्रेम आहा। आमी म्हाळशे देवी कडेन सांगता की आमकां मोगोचेर मनांतल्यान प्रेम आहा आनी तें प्रेम आमच्या मोगोचेर वचपाक जावपा जायना। आमी MG म्हणटा ती वाडपा जाय, पण आतां कांय कारणामुळे आमकां सीट मेळूना ते युतीचे। ते कित्याक ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना, पण म्हाका पूर्ण खात्री आहा की मोगोचे निश्ठावान कार्यकर्ते इन्क्लुडींग म्हाजे लिडर म्हज्या बरोबर मनकरणांतल्यान आसतले। आमी आमचे STचो कॅन्डिडेट फोंड्या दवरतले आनी कुट्टी खांडेपार पंचायत आमी जिखोवन हाडटले। आमी ह्या BJPच्या राजकारणाक भिवून वचपाचें ना। BJPक जर दिसता आसत की बाबा ते खंयी प्रेशर घालतले आनी कोणाकूय सोबयतले, फाटल्यान देवी आहा आनी ती देवी भाटीकारा बरोबर आहा,
कळ्ळें जिकिल्ले सीट दिले म्हणून बाय इलेक्शन आमी इंडिपेंडंट वतले पण जिकिल्ले सीट बीजेपी कित्याक दिले तेजें म्हाका दुख्ख. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.